under Rule 306 to suspend Rules 258 and 259. Because ये रूल आंदा जे मान्यता है, सब प्रस्ताव मांडतो. सस्पेंड को दे माननीय ये मंत्री. आंदा you all are passing the whole budget. माननीय You all are मंत्री, passing the whole budget of the you can take it on माननीय vote मंत्री. on account at least. माननीय मंत्री, मान्यता Because असा प्रस्ताव ये मांडतो. किती हे डेमोक्रेसीची हत्या vote on account तुम गे you are passing the whole म्हणजे आता दोनों Rule देशांनी उलटले 306. because sir ये shortcut ना I काही move a motion because sir that ये 258 wrong and 259 this is a murder of the rules of because sir procedure ये and this is a conduct murder of business of हे Goa तुम्ही Legislative या Assembly पद्धतीने किती be suspended for this because sir session. because sir प्रस्ताव ये या सभागृहामुखार पद्धतीने असा. तुम्ही आज ये जे पास कोते अख्खे आता बजेट प्रस्ताव पास सभागृहाच्या मतदानाखातीर तुम्ही घालता. अंडर वोट ऑन तांकां अकाउंट मान्य आसा तांणी हय म्हणचें. पास द होल बजेट ज्यांका मान्य ना त्यांनी ना अरे म्हणचें. बाबा अख्खे अख्खे वर्षा बजेट परत सेशन घेताले मरे आम्ही किने परत सेशन घेताले मरे त्यांना 2 दिवसाचे 2 दिवसाचे आम्हाला ये डिमांड परत जाते session उलटे घेता. स्पीकर सर पळय. स्पीकर सर अरे आम्ही प्रॉमिस दिवंक शकना हा कित्याक बजेट पास करपाचें आता A40 पैसे मोडपाक जाय तुम्ही तुमची कामां करपाक वाटावळा नाका करपाक जाय. अरे वोट ऑन अकाउंट घेता बजेट पास कित्याक एक लक्षात अरे घ्या. कामां करपाक नाका तुम्ही जाग्यार वचून बजेट बसा. पास करपाक जाय A40 मागीर जाग्यार बसा वचून. म्युन्सिपाल्टीचे इलेक्शन आहा स्पीकर सर मागीर म्युन्सिपाल्टीचे इलेक्शन आहा स्पीकर सर मागीर म्युन्सिपाल्टीचे इलेक्शन आहा ए, चल ताका भायर काड ताका. चल चल रे भायर काड. आप चलो बजना भायर काड. अरे परत कितें नाका जाल्लें काय कुपा जाय. काल 2 दीस जाले पिड्ड्यार केला. चल रे. चल भायर काड. चल रे. चल चला ना नका. भायर काड. चल रे. ए. तो पडटलो चला भायर. चल्ले बेगीन चल रे. निलेश चल ताजे पेप मारा तूं भायर काड ताका बसले चल. चल रे. आता हांव प्रस्ताव सभागृहाच्या मतदाना खातीर घालता. कितें म्हाका हें दी. ज्यांका तो मान्य आसा तांणी हय म्हणचें. हय तांकां मान्य ना तांणी ना म्हणचें. हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें. प्रस्ताव मुखार व्हरता. ताजे डिमांड पयल्या आमी आतां आयच्या दिसाच्यो लेखा अनुदान मागण्यो एकत्रीतपणान घेवया. खेळा मंत्र्यान मागण्यो क्रमांक 42, 43, 81 सभागृह मुखार मांडच्यो. Speaker sir, on the recommendation of the Honorable Governor, I would like to move the demand number 42, 43, 81 behalf of the Sports Minister. अरे Honorable Minister for Water Resource. स्पीकर सर हे किती स्पीकर सर हे किती I would like to move demand number 71 and 74. अप्रोप्रिएशन बिलाचेर उलयात. अरे बसा अरे अप्रोप्रिएशन बिलाचेर उलयात. कसले भायर काड ताका जाल्यार. टुरिझम मिनिस्टर अप्रोप्रिएशन बिलाचेर उलयात. Sir, on the recommendation of the Honorable Governor, I would like to move demand numbers 20, 78 and 82. मागण्यो सभागृहा मुखार आसात. समाज कल्याण मंत्री. समाज कल्याण मंत्री Speaker sir, on the recommendation of the Honorable Governor, I would like to move demand number 57, 77, 89 and 90. मागण्यो सभागृहा मुखार आसात. Honorable Chief Minister. Sir, on the recommendation of the Honorable Governor, I would like to move the demand number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, वर उगलून वर. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 50, 56, 61, 62, 63,
for 64, 69, 70, 72, 73, 75, 83, 84, 85, 87, 88, 91, 92, 94. मागण्यो सभागृहा मुखार आसात. माननीय रेव्हेन्यू मिनिस्टर. Speaker sir, dale suno देखते हो. Demand number 715. Charge expenditure of the Lok Bhavan. एक minute. Charge expenditure of the Lok Bhavan debt services and Goa public service. मागण्यो सभागृहा मुखार आसात. आता का? Speaker, Power on the Minister. recommendation of Honorable Governor, Budget pass I करता. would like to move demand number 7, 15, 16, 33, 52, 60 and 93. मागण्यो सभागृहा मुखार आसात. माननीय पॉवर मिनिस्टर. Speaker sir, on the recommendation of the Honorable Governor, I would like to move demand number 46, 76, 79 and 86. मागण्यो सभागृहा मुखार आसात. माननीय फिशरीज मिनिस्टर. Recommendation of the Honorable Governor, I would like to move demand number 59, 65 and 66. मागण्यो सभागृहा मुखार आसात. आता हांव वळेरेप्रमाणे आयच्या दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक 42, 43, 81, 71, 74, 20, 78, 82, 57, 77, 89, 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 50, 56, 61, 62, 63, 64, 69, 70, 72, 73, 75, 83, 84, 85, 87, 88, 91, 92, 94, 7, 15, 16, 33, 52, 60, 93, 46, 76, 79, 86, 59, 65 आणि 66 सभागृहाच्या मतदानाक घालता. जांकां त्यो मान दिना तांणी हय म्हणचें. जांकां मान दिना तांणी ना म्हणचें. हय म्हणटल्याचे म्हणणे मान्य झाले, हय म्हणटल्याचे म्हणणे मान्य झाले. मागण्यो क्रमांक 42, 43, 81, 71, 74, 20, 78, 82, 57, 77, 89, 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 50, 56, 61, 62, 63, 64, 69, 70, 72, 73, 75, 83, 84, 85, 87, 88, 91, 92, 94, 7, 15, 16, 33, 52, 60, 93, 46, 76, 79, 86, 59, 65 आणि 66 मंजूर झाले. दोन 2026-27 वर्सा खातीर अनुदानाच्या अर्थसंकल्पात संबंधित गो विनियोग विधेयक क्रमांक 3, 2026 मांडप, विचारात घेवप आणि मंजूर करप. आता मुख्यमंत्र्यान गोय विनियोग विधेयक 2026 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Introduction, consideration and passing of the Goa appropriation number 3 bill 2026. It is relating to supplementary demand for the grant of the year 26-27 third batch. Sir, I request to move that leave to introduce the Goa appropriation number 3 bill 2026. प्रश्न असो आसा, विधेयक मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जाका ते मान्य आसा ताणी हय म्हणचें. Aye. जांकां मान्य ना ताणी ना म्हणचें. हय म्हणटल्याचे म्हणणे मान्य झाले, हय म्हणटल्याचे म्हणणे मान्य झाले. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्या. आता मुख्यमंत्र्यांक विधेयक मांडचें. Sir, I request to introduce the Goa appropriation number 3 bill 2026. गोंय विधेयक 2026 सभागृहात मांडला. मुख्यमंत्र्यान विधेयक विचारात घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that the Goa appropriation number 3 bill 2026 be taken into consideration. प्रश्न असो आसा, विधेयक विचारात घेवचें काय कितें? जाका ते मान्य आसा ताणी हय म्हणचें. Aye. जाका मान्य ना ताणी ना म्हणचें. Speaker sir. हय म्हटल्याचे म्हणणे मान्य झाले, हय म्हटल्याचे म्हणणे मान्य झाले. अरे हांव उलयता मरे. विधेयक विचारात घेवपाचो प्रस्ताव मान्य झाला. माननीय स्पीकर सर. आमदार कन्सिडरेशन एक मिनिट. या स्पीकर सर, 30,194 कोटीचे बजेट फक्त ग्रांट 79% ग्रांट डिमांड जे आहा ते डिस्कशनाचे शिवाय पास केल्ले आहा. म्हणल्यार 23,868 crores विदाउट डिस्कशन. म्हाका दिसता
सुदीन ढवळीकरान 27 वर्सांनी अशें पळोवंक नासतलें की 23,900 कोटी रुपया विदाउट डिस्कशन पास जाता हे पयले फावटी स्पीकर सर आनी हे अशें जातलें हें हांवें पयलींच म्हणिल्लें असेंब्लीचें सेशन सुरवात जावचे पयलीं प्रेस कॉन्फरन्सान हांवें हें सांगिल्लें स्पीकर सर की अशी जावपाची शक्यता आसा म्हणून आनी ताजे मागीर मुखेलमंत्र्यान खुबदां अशें म्हणलें की तशें गरज ना म्हणून आनी तुमी बी स्पीकर सर आज सकाळी आर्टिकल 209 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सायट करून आमी आमचे ओन फायनान्शियल रुल्स हावजाचे करूंक शकता हें तुमी आमच्या नजरेन हाडलें बाब दिगंबर कामतीन हाडलें की जाय जाल्यार आमी इलेक्शन कमिशनाक चॅलेंज करूंक शकता म्हणून म्हाका दिसलें हातूंत की दिगंबर कामतीचे ओपोजिशनांतलें रगत अजून सारकें इंटॅक्ट आसा आनी तो आज पसून चॅलेंज करपाक सोदता स्पीकर सर आनी हांव ताका परबी दिता I have, you go through the record, what I have said. I said that assembly, if the government decides, assembly can continue. There is no problem. Nobody can guide us. The rule is very clear. Assembly is supreme. I repeat even today, that assembly is supreme. स्पीकर सर हाजेर उलयता आसतना एक सांगतलो हो बेश्टो म्हज्या तोंडाक कितें घालता? I have not challenged election commission. स्पीकर सर कारण हे बजेट सेशन आणि हे बजेट सेशन असल्या कारणान जर आमी डिमांड पास करतले आसत जाल्यार प्रत्येक मंत्र्याक त्या डिमांडाचेर उलयता आसतना ताका एश्युरन्स दिवचे पडटले ताका आनी बजेट पास करता आसतना आनी इट इज रिलेटेड टू द साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट आणि ते केल्या उपरांत परत तुम्ही म्हणटले इट इज अ वायोलेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट आणि अकॉर्डिंग टू द MMC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आमी ते वायोलेशन करपाक पळयना आणि ताकाच लागून आमी ठरयलां की हे बजेट जे आसा पळय न्हू हे सेशन कर्टेल करचे आयज पूर्ण बजेट पास करचे आणि फुडले सेशन जे आहा पळय आमी दुसरें सेशन घेवपाक तयारी आमची आमी फुडलें सेशन ऑर्गनायज करता सर एक मिनिट मातशें रावा तुमी पयलींच दोडायता तुमीच दोनूय सायड उलयता आनी दोडायताय तुमी डेस्कामाची स्पीकर सर एक मिनिट हे मुखेलमंत्र्यान जें सांगलां की तो फूल बजेट पास करता बाब दिगंबर कामतीन सांगलां की 31 तारखेचे पयलीं बजेट पास जावंक जाय ताजे खातीर मुखेलमंत्री फूल बजेट घालता 2013 स्पीकर सर आमी आमदार आसतना अशेंच सिच्युएशन अरायज जाल्ली तेन्ना स्पीकर सर फूल बजेट प्रेझेंट जावपाचें आसलें पूण कट शॉर्ट करचें पडलें बेगीन तेन्ना मनोहर पर्रीकारान वोट ऑन अकाउंट घेतलो आनी वोट ऑन अकाउंट घेवन 4 म्हयन्या खातीर पास केलें आनी मागीर आमी सगळे डिमांडाक जे उलोवंक शकताले ते आमी मागीर उलयले हांव आज हांगा रावलां हांव तुमकां जॉयन जायना हांव इतल्या खातीर रावलां तुमकां याद करून दिवपाक कित्याक ते सगळे नवे आहा फर्स्ट टायमर आहा देर इज अ प्रेसिडंट इन दीस हाऊस that in an extraordinary situation like this that has arisen, we could have adopted the route of vote on account, which we are not adopting. And as a result of which we are doing injustice to the opposition who are going to come up with demands to allow you to pass your grants. We move cut motions to stop you from passing your demands so that our issues are solved and our issues are financially redressed. नाव आता इश्यू कितें जाता की फायनान्शियल इक्वेशन येता आनी ताजे खातीर हो कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन जाता आय एग्री विथ यू बट ताकतीक करून सगळें बजेट कित्याक पास करता 4 म्हयन्या खातीर वोट ऑन अकाउंट घेया 4 म्हयन्यान तुमी पडते या आनी वी वील डिस्कस दीस वॉट एवर दॅट यू आर पासिंग स्पीकर सर आनी अशें आसूंक शकता की थोड्यो वस्तू तुमी फॅमिली सिल्वर म्हणून आसता म्हळ्यार कितें की एक सरकारची येवजण की आमची बाबा ही प्रॉपर्टी आता पयर बाब मोविंग गुदिनान सांगले KTC बस स्टँड मडगांव की आमी ते प्रायवेटायज करता आनी लास्ट स्टेजीर आहा म्हणून हांव ताजेर तापलो कित्याक म्हज्या मतदारसंघाचे हो कितें प्रायवेटायज करूंक सोदता तें म्हाकाच खबर ना आनी दिगंबर कामतीकूय खबर ना ताका विचारल्यार तो ना म्हणून सांगतालो सो स्पीकर सर हांव तापलो आतां बजेट पास केलें म्हूण तें विकून सोडच्या जावपाक शकता आमचो कोण रे तो मुखर्जी स्टेडियम श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम बरो जागो तुम्ही मिटिंगो घेवन जाल्यो त्योय कोणाक प्रायवेटली दिवपाक आहा म्हणून हांवें आयकलां ते आतां ते दुसरें सेशन जावचे मदीं सगळें विकून सोडच्या हे चान्स पडलो म्हणून आनी हे अशी परिस्थिती जावपाची आशिल्ली म्हणून सगळ्यांक खबर आसलें स्पीकर सर म्हाका तरी खबर आसलें आनी हांवें पब्लीक स्टेटमेंट काडिल्लो हय ते दोन्ही तो कनेक्शन जोडपाक शकना कितें ते बजेट केल्ले ना तो PPP प्रोजेक्ट तो फक्त टेंडर केला आणि सांगला
डिसिजन घेवच्या आदी तांकां दोगांयकूय आनी बाकीचे कोण आहा तांकां आपोवन आमी जॉयंटली डिसायड करतले म्हूण मडगांव खातीर बरें कितें, फातोर्डा खातीर बरें कितें. फातोर्डा तेणें विकतें घेवना, मडगांव विकतें घेवना. तो हिंगा बजेट असे पास केले म्हणून why he is trying to mix both and mislead the house speaker, sir. This is misleading the house. This is about me standing on my feet and talking like a responsible legislator. First thing, because you get a carte blanche, which is like a clean check. You can sign anything and sell everything. This is not कोणाचोच बाबाचे बेस न्ही हे. आनी हांव सारकें कोंकणीन सांगता, मुद्दाम सांगता इतल्या खातीर कित्याक these are contentious issues and these were supposed to be discussed in the budget. We would discuss them in demands. If those demands did not satisfy it, we would discuss them during appropriation. But now appropriation is what? Appropriation is that 30,194 crore. And how that is connected? 23,868 crores are being cleared without discussion. तो उलयले म्हूण आनी व्हडले आवाजान उलयलो म्हूण मिसगायड कित्याक करता हावजा. What is the misguide? माझे डिमांड पास करतना तेन्ना तेका स्पष्ट आनी क्लियर आनी लॉंग म्हणजे एक्सप्लेनेशन दिवन एक्सप्लेन केल्ले. आमी बसतले म्हूण ते घेवन. Speaker आनी sir, he is now connecting it with the general budget. This is very wrong, speaker sir. Please stop him. गेले खेपे असेंब्ली एका सेशनाक सवय जाला आयिल्लो. खंयच्या काय उलोवपाची. दादा हो इश्यू गेले खेपे असेंब्ली सेशनाक आयिल्लो. मुखेलमंत्र्यान आमकां एश्युरन्स दिल्ले की तुमकां हाडून ते पयलीं आपूण कितें प्रोजेक्ट दाखयतलो, आज मेरेन दाखोवंक ना म्हणून हांवें इश्यू रेज केला आनी ताज्यान ते मिसगायड म्हणूंक जायना. कित्याक पयलीं तुमी फेल जाल्या, तुमी आमकां दाखोवंकूच ना. तुमी ओपेक परिस्थितीन, नॉन ट्रान्सपरंट परिस्थितीन तुमी चोरून विकूंक सोदतात. हें म्हजें एक एक्युजेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल आमकां 250 कोटीचो हो प्रोजेक्ट जो कदंबा बस स्टँड आहा, 250 कोटीचे येतले कितें आनी तूं दितलो कितें? आणि हे आमकां आन्सर करपाक जाय. दिस इज प्रायम प्रॉपर्टी मेड 300 FSI by me when I was minister, so that the benefits would come to the state, not to some private person who is making a deal in a very opaque manner. Because that is what is the issue. There are several such issues. I don't want to make a big speech on that because we are curtailing the budget. Whatever I speak when it comes to financial issues, the chief minister will stand up and say, I cannot give you this, because this is the ground on which I am cutting short the session. So I also understand that part, but I am making you aware, Speaker sir, की normal tendency अशी असता आणि convention अशें आहा की असले extraordinary circumstancesan तुम्ही vote on account घेवंक जाय आशिल्लो. तुम्ही budget, entire budget अशें स्पिडीन पास करपाचें न्ही. हे पास करप म्हणल्यार बुलडोज करप आणि तुमकां एक नॉन अनएकाउंटेबल तुमकां करप हें बरें लोकशायेचें लक्षण न्ही. हें स्पिकर सर म्हाका सांगपाचें आहा. तुमी बी तांकां सांगचें की जे फायनान्शियल इश्यूज इनवॉल्ड आहात इन द डिमांड्स दॅट हॅव नॉट बीन डिस्कस्ड, ते इश्यूज तुमी डिसायड करचे पयलीं, फुडल्या सेशनाचे पयलीं डिस्कस करचे न्ही. स्पिकर सर खूब इश्यूज आहा. बाब विश्वजीत राणेच्या हातून मास्टर प्लॅन म्हणून आहा. फातोर्डा मतदारसंघ आनी मडगांव मतदारसंघात तो मास्टर प्लॅन आमी पळोवंकूच ना. स्पिकर सर खूब इश्यू आहा अशे. आतां ऑन गोईंग शिगम्याचेर आमी उलोवपाचें आसलें. हांवें रोहन खंवट्याक सांगिल्लें देर शूड बी गायडलायन्स सेट अप म्हणून. सकाळीं 7 मेरेन शिगमो वता, भुरग्यांक त्रास जाता. सरकार आसा जाल्यार सरकारान गायडलायन्स करूंक जाय आशिल्ल्यो. हाजेर सगळें आमकां उलोवंक जाय आशिल्लें. इट्स नॉट दॅट वी डोंट वॉन्ट टू स्पीक ऑर वी डोंट नो वॉट टू स्पीक. स्पिकर सर ट्रायबलाचेर 8 कोटी रुपया लोकोत्सवाक म्हणपाक लागले. 8 कोटी आयचे डिमांडान आशिल्ले. आतां मंत्री ना आनी उलोवंकूय मेळना. 8 कोटी रुपया लोकोत्सव खंयच्यान खंय पावलो चॅक कर तूं. जस्ट स्पिकर सर थंय ट्रायबल तें कितें हॉस्टेल जावंक ना हे लोक उलयतात. गोविंद गावडे उलयतालो. आज लोकोत्सवाक 8 कोटी पडटात. भगवान बिरसा मुंडा हे म्हणटात मोटरसायकलीन भोंवतात, कोट्यांनी म्हणटात कितें. सो स्पिकर सर हें अशें एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिच्युएशन आयलां. आमी हे जे डिस्कस करूंक शकताले अदरवायज ते करूंक मेळना आनी ताजे खातीर तुमी शॉर्टकट मारतात. ही शॉर्टकटीचो बेनिफीट घेवन गोंय व्हरून घाटार विकूं नाकात इतलेंच हांव म्हणूंक सोदतां. आनी हांव मागतां मुखेलमंत्र्या कडच्यान कन्सिडर करचें की वोट ऑन अकाउंट घेवचो, फूल बजेट पास करचें न्ही. कित्याक ताजेर डिस्कशन 79% ऑफ द बजेट हॅज नॉट बीन डिस्कस्ड. 79% स्पिकर सर. सो म्हळ्यार कितें की हे 79 डिमांड्स आमी डिस्कस करूंक ना आनी ते विदाउट डिस्कशन हे पास जातात. हाजे खातीर स्पिकर सर हांव मागतां. खूब इश्यूज आहा.
आमची दिंडी आणि लयराई जात्रा ही दिंडी दिगंबर कामत बीजेपीन वतकर मुखेलमंत्री रोकडोच थंय गेलो आणि दिंडी स्टेट फेस्टिवल म्हणलें. आज हांवें क्वेश्चन घाल्लो आहा, म्हाका उत्तर दिलां की दिंडी इज नॉट अ स्टेट फेस्टिवल. मागीर कितें जालें हाजेर? कोणाक जाता आर्ट एंड कल्चराक जाता आर्ट एंड कल्चराक जाता. म्हाका उत्तर मेळ्ळा आज आहा लिस्टेड मेळ्ळा. इन्फॉर्मेशनांतल्यान केला हा इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटांतल्यान ते कोणें करून ते तुमी हांगा उंच उत्तर इन्फॉर्मेशनाक धाडूंक जाय आसलें. लेजिस्लेचर सेक्रेटरीची मिस्टेक आहा ती. तशें जालें म्हजो रायट क्वेश्चन विचारप, तुमचें रायट कोणाक उत्तर करेक्ट दिवप ताजे मनान डायरेक्ट करप हें जायना स्पिकर सर. ताजे खातीर हांव मागता थोडी अकाउंटेबिलिटी दवरात. वोट ऑन अकाउंट करा, बजेट फूल पास करूं नाकात. हांवूय बी आतां ओपोजिशनान आसा आनी तुमी वोट ऑन अकाउंट जर आयकता जाल्यार हांव हांगा बसता, ना जाल्यार म्हाकाय तांचे बरोबर वॉकआउट करचो पडटलो, कित्याक तुमी फूल बजेट पास करता तातूंत हांव ओपोज आहा. स्पीकर सर, परत एकदा सांगता वोट ऑन अकाउंट आमी इतक्याच खातीर घेयना कारण येता ते म्युन्सिपालिटी इलेक्शन लागपाचें आसा. स्पीकर सर, ताजो परत कोड ऑफ कंडक्ट लागतलो. दीस इज अ इलेक्शन इयर. आमकां पळोवंक वचत जाल्यार हो डिसेंबर पर्यंतच टायम मेळटा. शेवटी जर डेव्हलपमेंटल वर्क, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटल वर्क जर कंप्लीट करतले आसत जाल्यार हे बजेट पूर्ण बजेट पास करपाची गरज आसा. म्हणून हांवें हे फावटी पूर्ण बजेट पास करपा खातीर घेतला. हांव माननीय सभासदाक रिक्वेस्ट करता की ते पूर्ण बजेट पास करचें आनी त्याच बरोबर की तांकां जर दिसता आसत आमी सेशन घेवचें ना अशें न्ही. स्पीकर सर, आमी सेशन घेतले समवेर इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट ऑर सप्टेंबर. आमी सेशन जे घेतले तेन्नाय तांकां ऑपॉर्च्युनिटी आसा की तेंच्यांनी जे आसा पळय न्हू ते रेज करपाक जाता. त्या खातीर आमी खंयसरूच कोणाचेर अन्याय करूंक ना. हाज्याय पयलीं अशा पद्दतीचे आमी जर हावस प्रेसिडेंट काडून पळयत जाल्यार अशा सिच्युएशनात बजेट पूर्णता पासूय केल्लें आहा. आनी नॉट ओन्ली इन द स्टेट ऑफ द गोवा. स्पीकर सर, बाकीच्या लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लींनी आसतले किंवा लोकसभेन आसतले की अशी जेन्ना सिच्युएशन अरायज जाता कारण एखाद्या बजेटाचेर आमी हांगासर पूर्ण बजेट पास करता आनी बजेट पास करता आसतना प्रत्येक मिनिस्टराक ताच्या डिमांडाचेर तेजें उलोवचें पडटा आनी उलयता आसतना रुलींग आसतलें किंवा अपोजिशन आसतलें हे सगळे जाण ताका पर्टिक्युलरली फॉर द सावथ गोवा डिस्ट्रिक्टाचेर जेन्ना आमी उलयतले किंवा एखादें पॉलिसी डिसिजन घेतले, एखादी स्कीम अनावन्स करतले, आमी बजेटांत पास केल्ली एखादी स्कीम जर ती एलॉबरेट करून सांगपाची आसतली. आजूच म्हाका मिनिस्टर विचारतालो ती स्कीम आनी तें जर सांगपाक गेले आसत जाल्यार परत एकदा तुमी म्हणटाले की इट इज अ वायलेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट. हे सगळें कन्सिडर करून आमी तांकां रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी पूर्ण बजेट पास करचें. फुडलें सेशन घेवपाक जाय. तांकां जे प्रश्न विचारपाचे आसतले ते प्रश्न विचारपाक तांकां परतूय स्कोप मेळटलो. तांकां जी बिलां घालपाची आहा ती घालपाकूय तांकां स्कोप मेळटलो. तेन्ना तेंच्यांनी घालची. हांगासर तेंच्यांनी जे ड्रामा करून दाखयता की ऑलरेडी 2 शुक्रार उरलेले पण सकाळच्यान आज पयलींच पासून तेंच्यांनी जे नाटक करपाक सुरवात केला. ताचे स्पीकर सर, ह्या कोड ऑफ कंडक्ट जो इलेक्शन लागला हे आमच्या हातांत ना स्पीकर सर. आमी बजेट मांडपा खातीर पूर्ण मांडलेलें, तेजी सुरवातूय केल्ली वेवस्थीत रित्या. बट म्हाकाय खेद जाता. बट स्पीकर सर, हे सगळें सांगता आसतना आय एम प्लीज टू इन्फॉर्म टू दीस हाऊस दॅट the Goa has been ranked second in the country in the last Physical Health Index Report 2026, which is published by the Niti Aayog. It can be observed from this report that the state is performing well on the fiscal parameter across the country despite of having the limited resource base. Continuing our journey to a journey of the path of the fiscal consolidation, I have presented the budget of rupees 30,194.89 crores with the revenue surplus of 1,666 crores and the fiscal deficits of 3,895 crores, and which is within in complement of the FRBM norms. मानाधिक सभापती, दक्षिण गोंय जिल्ह्यात आचारसंहिता लागू जाल्ल्या कारणान म्हाका हो अर्थसंकल्प सादर करपाचो समावेशक आनी सगळ्या क्षेत्रात स्पर्श करपी असो आसा. ह्या आचारसंहितेच्या खातीर हांव कसलीच अतिरिक्त आश्वासनां दिनासतना आनी नव्या योजने खातीर आर्थीक मंजुरी दिवपाक शकवना. दक्षिण गोंय जिल्ल्या खातीर लागलेल्या अर्थसंकल्पात जाल्ल्यो गजाली दिल्यात. ह्या आचारसंहितेच्या मार्गदर्शनाच्या तत्वाच्या आधार दिवन सगळ्या राजकीय पक्षांनी समान संद मेळची म्हणून तर आमी मतदाराचेर आमी कसलोच प्रभाव घालचो न्ही ह्याच खातीर हांव जड काळजान म्हाकाय उमेद आशिल्ली स्पीकर सर एप्रोप्रिएशनाचेर उलोवपा खातीर आसतलें किंवा पूर्ण बजेट पास करपाक आसतलें. पूर्ण बजेट सगळ्या लोकांचेर मांडटा आसतना हांवें बजेट मांडलेलें आनी आतां पर्यंतचें बजेट आमी पूर्ण म्हणजे 16 दिसाची असेंब्ली घेवन सगळ्या जाणांक समान संदी दिवन प्रत्येक फावटी आमी मांडला. बट हे फावटीचो हो परत म्हणजे हो हे एप्रोप्रिएशन बील मांडटा आसतना म्हाकाय दुख्ख जाता की पूर्ण बजेट जे आसा पळय न्हू म्हणजे पास करता खरें बट ते एलॉबरेट करून लोकांक सांगूंक मेळूंक ना, एलॉबरेट करून लोकांच्या उजीर ते मांडूंक मेळूंक ना. बट त्या खातीर स्पीकर सर हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता मानाधीक आमच्या सगळ्या सभासदांच्या वतीन
की तुम्ही हे अप्रोप्रिएशन बिल पास करचे आणि ह्या वर्साचे पूर्ण बजेट जे आसा पळय न्ही हे पासिंग करचे. थँक्यू स्पीकर सर. हांव आतां विधेयक कलमवार सभागृहांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा कलम 2 आणि 3 परिशिष्ट कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रदीर्घ माथाळो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें? जाका तें मान्य आसा तेणी हय म्हणचें, हय. जांकां मान्य ना तेणी ना म्हणचें. हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 आणि 3 परिशिष्ट कलम 1 अधिनियमन सूत्र आणि प्रदीर्घ माथाळो विधेयकाचे भाग जाल्यात. मुख्यमंत्र्यांनी आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that the Goa appropriation number 3 bill 2026 be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें. जांकां तें मान्य आसा तांणी हय म्हणचें, हय. जांकां मान्य ना तांणी ना म्हणचें. हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें. गोंय विनियोग विधेयक 2026 मंजूर जालां. Sir, I request to move that the Goa appropriation number bill 2026 be passed. हय म्हटल्याचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हटल्याचें म्हणणें मान्य जालें. गोवा विनियोग विधेयक 2026 मंजूर जालां. आतां एक अनाउन्समेंट करता. Honorable members, the House may recall the incident that occurred on 6th March 2026 when certain persons seated in the visitors gallery raised slogans and displayed posters, thereby causing disturbance to the proceedings of the House and affecting the dignity and decorum of the August Assembly. The matter was viewed with utmost seriousness by the Chair. As such, acts within the precincts of the House have the potential to interfere with the orderly conduct of the business of the House and may amount to a breach of privilege and contempt of the House. In this regard, the Chair has consultations with the Honorable Chief Minister, who also holds the portfolio of Home Minister, to examine the matter in its entirety and to ensure that an appropriate course of action is taken in the large interest of preserving the dignity and decorum of this House, while upholding democratic values. Further, taking into consideration the unconditional apology tendered by Honorable Sri Vijay Sardesai MLA and a senior member of this House, the Chair has accepted the said apology tendered by the Honorable member. However, to uphold the dignity and decorum of the House, the restriction on the entry of the said persons into the precincts of the Goa Legislative Assembly shall continue until further orders. I hope that this decision will serve a reminder to all concerned that the sanctity and decorum of this House must always be respected. माननीय सभापतींचे समारोपाचें भाशण आतां हांव करतां. मानाधिक सभासद, आमी ह्या अधिवेशनाच्या निमणे पावण्यार आसात. आता ह्या अधिवेशनाचो समारोप करतात. हें अधिवेशन 6 मार्च 2026 हे तारखेक सुरू जाल्लें. वट्ट 7 बसका जाल्यो आनी तातूंत 47 वरां आनी 12 मिनटांच्या कालावधीत सभागृहांत म्हत्वाचे आनी अर्थपूर्ण अशें कामकाज जालें. ह्या अधिवेशनात 538 तारांकीत प्रश्न आनी 2318 अतारांकीत प्रश्न अशे वट्ट 2856 प्रश्नां खातीर सुचोवणी आयल्यो. 538 तारांकीत प्रश्न स्विकारले आनी 20 तारांकीत प्रश्नांक तोंडी जाप दिली. उरिल्ले 518 तारांकीत आनी 900 अतारांकीत प्रश्नांच्यो जापो सभागृहाच्या पटलार दवरल्यो. 1 तारांकीत आनी 1 अतारांकीत प्रश्न फुडल्या अधिवेशना खातीर मुखार धुकल्लो. कामकाज सल्लागार समितीचो दुसरो अहवाल 2026 सभागृहा मुखार मांडलो आनी तो मानून घेतलो. ह्या अधिवेशनात 14 शोक प्रस्ताव, 12 अभिनंदनाचे थाराव आयले. हे सभागृहान एकमतान मानून घेतले. ह्या भायर सरकारा कडल्यान 282 कागदपत्रां सभागृहा मुखार दवरली आनी 72 शुन्यकाळ उल्लेख आनी 10 लक्षवेधी सूचना सभागृहा मुखार चर्चेक आयल्यो. 9 आनी 10 मार्च 2026 ह्या दिसांनी 2026-2027 ह्या वर्सा खातीर गोंय राज्याच्या अर्थसंकल्पाचेर सर्वसाधारण चर्चा जाली. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी ते चर्चेक जाप दिली. 2026-27 वर्सां खातीरच्यो अनुदान मागण्यो
आनी तांचे खातीर आयिल्ल्यो कपात सुचोवण्यो सभागृहा मुखार मांडल्यो. 13 मार्च 2026 दिसा मेरेन चलिल्ले चर्चे उपरांत कपात सुचोवण्यो मतदानाक घालून त्यो सभागृहांत नाकारल्यो आनी अनुदानीत मागण्यो मतदानाक घालून मानून घेतल्यो. आनी 16 मार्च 2026 दिसा 19 अनुदान मागण्यो मांडून मतदानाक घालून मानून घेतल्यो. गोंय विधेयक 2026 ह्या खातीरच्या अर्थसंकल्पातले संदर्भातले विधेयक सभागृहात सादर करून मंजूर केले. अनुदानीत पुरवणी मागण्यो 2025-26 तिसरो बॅच सभागृहा मुखार मांडल्यो. ताचेर विचार विनिमय जावन सभागृहान त्यो मानून घेतल्यो. तेंच्या अनुशंगान गोंय विधेयक 2026 मांडून विचारांत घेवन सभागृहात मानून घेतले. सभागृहात मानून घेतलेले 10 विधेयकाक मानाधिक राज्यपालांनी मंजुरी दिल्ल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनाक हाडले. मान्य वांगड्या कडल्यान खाजगी प्रस्ताव आयले. प्रस्तावाचेर चर्चा जावन मतदानाक घालून वांगड्यांनी सरकारा कडल्यान योग्य आश्वासना उपरांत सभागृहाची अनुमती घेवन 2 प्रस्ताव फाटीं घेतले. 7 दीस चलिल्लें हें अधिवेशन यशस्वी करपा खातीर सभागृहाचे मानाधिक नेते डॉ. प्रमोद सावंत, मानाधिक विरोधी पक्ष फुडारी श्री युरी आलेमांव, मानाधिक उपसभापती श्री जोशुआ डिसोजा हांचो खूब मोलाचो वांटो आशिल्लो म्हूण हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. सगळे मंत्री, वेगवेगळ्या पक्षाचे नेते, हे सगळे मानाधिक आमदार, सहकारी यांचे सहकार्य खूब मोलाचे थारले. तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच गोंय विधिमंडळ सचिवालयाची सचिव श्रीमती नम्रता उलमन, विधिमंडळ सचिवालयाचे अधिकारी आणि कर्मचारी वर्ग, मुख्य सचिव आणि विविध खात्यांचे सचिव आणि त्यांचे सहकारी हांकांय हांव त्यांच्या सहकार्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा. सुरक्षीत जाय त्या प्रमाणात दवरून जाणी आमची जतनाय घेतली त्या पुलीस महासंचालक आणि त्यांचे सगळे वांगड्याचो हांव उपकारी आसा. आमच्या गोंयची सगळी दिसाळीं आनी TV चॅनलां, दूरदर्शन, आकाशवाणी हांच्या प्रतिनिधी आपलो मोलादीक वेळ खर्चून सगळे कामकाजाचें उक्तांकन करून त्या लोकां मेरेन पावयलें. राष्ट्रीय पावंड्या वयल्या पत्रकारांनी आमकां सहकार्य दिलें म्हणून सगळ्या पत्रकारांक हांव मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमी राष्ट्रगिता खातीर उबी रावया. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तब शुभ आशिष मांगे. गाहे तब जय गाथा. जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. सभागृहा मुखार कांयच कामकाज नाशिल्ल्यान आतां हांव सभागृह अनिश्चित काळा खातीर स्थगीत करता.